हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक गान, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. ग्लोरी 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 ग्लोरी. तो सदांच आमचो देव आसा, तो सामर्थ्यशाली देव आसा. तो आमचे भितर जियेता, ताचे थांय जिवीत आसा आनी तें जिवीत दर एकल्या मनशाक उजवाडीत आसा. आमेन. आमी त्या देवाच्या हातीन आसा जेणे आमकां रचला. आमी त्या देवाच्या सांगाताक आसा. देव आमकां चलयता. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो देव सदांच आमचो मोग करता. आमेन. त्या देवाक ह्या वेळार वाखाणुया. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Love you, Lord Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्या वेळार देवाक दिनवासूया, देवाची स्तुती करुया, देवाक वाखाणुया, कित्याक तो बरो आसा आनी सदांच आमच्या जिवितान बरें तेच तो करता. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, देव आमच्या सांगाता सदांच आसा. तो काल, आयज, फाल्यां, परवा आनी आदी फाटल्या 10 वर्सां आदी जावं फुडें अशें ना मोगाच्या भाव भयणांनो. तो सदांच आमच्या सांगाता आसा. कित्याक हें प्रॉमीस आसा देवाचें की तो आमच्या सांगाता सदांच आसा. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, माथेवाचो 1 वेसवर आनी 23वी ओळ आमकां सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 23. पळयात, एक आंकवार गर्भे जातली आनी ती एक पूत प्रसूत जातली आनी ताका एमॅन्युएल म्हणजे आमच्या सांगाता देव म्हूण नांव घालतले. पळयात, पवित्र पुस्तकान आदी फुडेंच बरयलेलें आसा मोगाच्या भाव भयणांनो. जुन्या करारानूय बरयलेलें आसा की एक आंकवार गर्भे जातली आनी ती एक पूत प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणटले. म्हटल्यार आमच्या सांगाता देव. आयज आमच्या सांगाता देव आसा. इमॅन्युएल आमच्या सांगाता आसा. पळयात, जायते फावटी आमकां दिसता आमी एकटी आसा, एकसुरी आसा. ह्या प्रॉब्लम्सांनी, ह्या सगळ्या कश्टान, आमच्या हर एका त्रासान कोण आमच्या सांगाता आसा. पवित्र पुस्तकान बरयलेलें आसा एमॅन्युएल म्हटल्यार देव आमच्या सांगाता आसा. देव आमच्या सांगाता आसा. तो सदांकालचो देव आसा. सदांकालचो देव जो आसलो, संवसाराच्या आदी पासून आसलो, संवसार आसतना आसलो, 2000 वर्सां फाटीं आसलो, तो आज आसा आनी सदांकाल आसतलो. तो इमॅन्युएल आयज तुज्या आनी म्हज्या सांगाता आसा जाल्यार आमकां भिवची गरज ना. सदांच डिक्लेअर करात, इमॅन्युएल देव आमच्या सांगाताक. इमॅन्युएल देव आमच्या सांगाता. इमॅन्युएल देव आमच्या सांगाता. हय, तो आमच्या सांगाता आसा. हर एका दिसा, हर एका वेळार, हर एका सेकंदाक, हर एका मिनटाक आमच्या देवाक आमी फील करुया. आमी तेजी जिवीत फील करुया, तेजो स्पर्श अनुभव करुया. कित्याक तो आमच्या सांगाता आसा. आमच्या खुशालकायेन, आमच्या दुखांनी, हर एका वेळार तो आमच्या सांगाता आसा. तो केन्नाच आमकां सोडून खंयच वचना मोगाच्या भाव. जायते फावटी आमी देवाक फाट करता पूण तो आमकां सोडून वचना. कित्याक तो सदांकालचो देव, सदांचो देव आनी तो आमचो मोग करता. तो आमचो मोग करता आनी हर एका वेळार तो आमच्या सांगाता आसा. त्या जिव्या देवाक ह्या वेळार दिन वाचुया, ताची स्तुती करुया. कित्याक मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्या संवसारान देवान सगळ्यान व्हरते प्रेशियस देणें आमच्या जिवितान आसा तें म्हटल्यार आमचो देव, आमच्या सांगाता देव, आमच्या सांगाता देव. हे सगळ्यान व्हरते देणें आमच्या सांगाता आसा जाल्यार आमकां भिवची गरज ना. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वाचुया खुशालकायेन. Barajante le mesura hinama, o gloria mahima rahate maseke, de hentre lande. Kushal kaine vitan ami, deva dinvasiya, tachi udeheta
उदेताना उदेलो आमचेर दोनिया ओप्रिमी तुजो मायमो जिणेचो कोरो सुर्या तुजो पोरजोळ सुजो प्रकाश आसा आमचेर आमचो वावर जाता सुफळ नवो दीस उदेताना उदेलो आमचेर दोनिया ओप्रिमी तुजो मायमो जिणेचो कोरो सुर्या नवो दीस उदेताना उदेलो आमचेर दोनिया ओप्रिमी तुजो मायमो जिणेचो कोरो सुर्या नवो दीस उदेताना उदेलो आमचेर दोनिया ओप्रिमी तुजो मायमो जिणेचो कोरो सुर्या नवो दीस उदेताना उदेलो आमचेर दोनिया ओप्रिमी तुजो मायमो जिणेचो कोरो सुर्या जिणेचो कोरो सुर्या माशेरा माशकारामा लिबोरिहिना माराहारे रिबारामा लेबोरा handere beseheriala legro sebre novo dis udehetana udelo amchir donia oprimi tuzo maimo जिणेचो कोरो सुर्या हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गा, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. दर एक दिसा आमी हर एक मनशाक देवाक वापरूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक देवाची खोशी हीच जावन आसा हर एका मनशान तेची वाखाणणी करूंक जाय. हर एका मनशान हाचे जे देवाचें उतर सांगता हर एक मनीस देवाची स्तुती करूंक जाय. हर एक मनशान हर एक मनशान पळयात ज्या वेळार आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकाचे नियाळ करता आनी उत्पत्तीच्या पुस्तकान ज्या वेळार आमी नियाळ करता थंय आमकां थोड्यो वस्तू समजतात. बायबल थंय अशा भाशेन सांगता ज्या वेळार मनीस रचूंक नासलो तेच्या आदी देवान सृश्टी रचलेली. आमेन. ज्या वेळार
मनशाक देवान घडोवंकूच नासलो, तेचे आदी देवान सृश्टी रचलेली आनी त्या सृश्टीच्या मध्ये एक गूण आसलो. तो गूण म्हटल्यार ती सृश्टी देवाच्या उतरान तयार जाली. आमेन. सो जे वचन असले, देवाचे उतर असले, ते सृश्टीच्या भितर असले. आमेन. हालेलुया. आनी सृश्टी ही सोबीत असली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सृश्टी ही सोबीत असली. पळयात, ही सृश्टी इतली सोबीत असली, इतली सोबीत असली, ती हर एक सृष्टी देवाची वाखाणी करीत. आमेन. हर एक सृष्टी देवाची वाखाणी करीत. हर एक सृष्टी. ज्या वेळार ही सगळी सृष्टी रचून जाल्या, चॅप्टर 1 देवान म्हटलें हें बरें आसा, दिसोंक बरें आसा, पळोवंक बरें आसा. बरें आसा म्हटल्या उपरांत देवान जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 26 आमी पळयता जाल्यार देवान चिंतलें आपल्या प्रतिरुपाचो हांव मनशाक घडयतलो म्हणून. आमेन. आनी ज्या वेळार देवान चिंतलें, पवित्र पुस्तक म्हणटा त्या वेळार मनीस रचोंक ना. बायबल म्हणटा देवान मातये पासून मनशाक रचलो म्हणटा. मातये पासून. हालेलुया. मातये पासून. हेचो अर्थ कितें जावन आसा? कितें तर भुमी पासून म्हत्व आसलें. आमेन. हेचो म्हत्व कितें आसा? आमी जर मनशां मातये पासून रचल्या जाल्यार पळय आमकां खंयच्या वनस्पती पासून रचूंक ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आमकां खंयच्या आनी दुसऱ्या वस्तू पासून रचूंक ना. पवित्र पुस्तक म्हणटा देवान मनशाक मातये पासून घडयला. आमेन. जर तेणी मनशाक मातये पासून घडयला जाल्यार मातयेचे भितर कितें तरी अशें आसलें जेका लागून देवान आमकां मातयेच घडयला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बायबल म्हणटा हर एक बीज दिणारी वनस्पती जावं. आमेन. हर एक बीज दिणारी वनस्पती जावं. आमेन. बायबल सांगता ती बीज दिणारी आमेन वनस्पती निर्माण जाली. आमेन. बीज दिणारी. आमेन. सो बीज वनस्पतीच्या भितर एक गूण आसा, तो म्हटल्यार बीज, सीड. आमेन. आनी हे सीड देवान तेंचे भितर घातला. ते सिडा वरवीं आनी पासून वनस्पती रचूंक. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पूण ज्या वेळार आमी मनशांच्या जिवितार पळयता त्या वेळार देवान खंयच्या वनस्पतीचो आकार घेवंक ना, खंयच्या वनस्पतीक डिक्लेअर करूंक ना, तर देवान खेरीज भाशेन माती घेतली आनी थंय क्लियर म्हणटा उत्पत्तीचो 1 बेसर 27वी ओळ 28वी ओळ क्लियर म्हणटा देवान मातयेचो मनशाक घडयलो. आमेन. मातयेचो मनशाक घडयलो. पळयात, मातयेचो ज्या वेळार मनशाक घडयलो त्या वेळार तो मनीस डेट आसलो. आमेन. तो मनीस डेट आसलो. तेचे भितर जीव नासलो. आमेन. तेचे भितर जीव नासलो. आमेन. ज्या वेळार तेणी मातयेचो घडयलो तेचे भितर कितें नासलो? जीव नासलो. पूण ज्या वेळार वनस्पतीक रचलें त्या वेळार तेचे भितर जीव आसलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तेचे भितर जीव आसलो. वनस्पतीच्या भितर जीव आसलो. पूण मातये पासून मनीस घडयलो तेचे भितर जीव नासलो. आमेन. पूण ज्या वेळार जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 7 आमी पळयता जाल्यार देवान म्हटलें म्हजो श्वास हांव तेचे भितर फुकता. आनी देवान आपलो श्वास तेचे भितर फुकलो. आतां मातयेचो मनीस जिवो जालो. आमेन. सो मातये परस इम्पॉर्टंट आसा देवाच्या श्वासाक. आमेन. देवाच्या आत्म्याक. आनी जोबचें पुस्तक चॅप्टर 32 पासून क्लियर म्हणटा
मनशाच्या नाकान देवाचो श्वास आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मनशाच्या नाकान देवाचो श्वास आसा. आमेन. सो आमी ज्या वेळार ह्या संवसारान जिवी आसा, आमी देवाचो श्वास घेवन जिवी आसा. आमेन. ज्या वेळार आमी नाक बंद करता, आमी आमच्या जिवितान जो देवान दिलेलो श्वास आसा तो बंद करता. आमेन. आनी ज्या वेळार श्वास बंद जाता त्या वेळार आमी ह्या संवसारान रावना. आमेन. पळयात बायबल कितें सांगता, देवाच्या श्वासा बगर तूं जगोंक शकनाय. आमेन. देवाच्या श्वासा बगर तूं जगोंक शकनाय. आमेन. आनी हें जगणें खूब म्हत्वाचें आसा. आमेन. आयज आमी म्हणटा हांव जगतलो, हांव तें करतलो, हांव थंय वयतलो. ना, तुका कांयच करूंक जायना देवाच्या श्वासा बगर, देवाच्या जिवा बगर. आमेन. सो जें कितें आमचे भितर आसा तो देवाचे श्वास आनी जिवान आमकां तयार केला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां पळयात, ज्या वेळार देवान तेका तयार केलें त्या वेळार देवान तेका पयल्यानी म्हटलें आतां ह्यो म्हाजे भाशेन आसा. आमेन. कित्याक देवान तेका आपल्या प्रतिरुपाचो तयार केलो. आमेन. देवान आपल्या प्रतिरुपाचो तयार केलो. आनी देवान बायबल क्लियर मेन्शन करता तेका एदेन बागेन दवरलो. आमेन. तेका एदेन बागेन दवरलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी बायबल सांगता एदेन बागेन तेची मशागत करूंक दवरलो, तेची राखण करूंक दवरलो. आमेन. आनी थोडे दीस पासार जाल्या उपरांत देवान आदामाक पयलें. बायबल सांगता आदाम एकलो आसलो. आमेन. आदाम एकलो आसलो. सो देवान तेका म्हटलें हर एका जनावराक एक सांगाती आसा. आमेन. हर एका सुकण्यांक पासून एक सांगाती आसा. तशेंच हांव आदामा सांगाताक एक सांगाती करतलो. आमेन. सो देवान आदामा वयरसुनूच एक वाग तयार केली. तिची एक फास तेका न्हिदयलो, तिची एक फासी काडली. बायबल म्हणटा तेका गाड न्हीद घातली. आमेन. गाड न्हीद घातली, तिची फासी काडली आनी त्या फासे वरसून देवान एवीक तयार केली. प्रेज द लॉर्ड. आतां ह्या संवसारान एकलो मनीस रावोंक ना, तर दोग जाणां मनशां जालीं. आमेन. ह्या संवसारान दोग जाणां मनशां जालीं आनी ही दोगूय जाणां मनशां देवाच्या महिमे पासत आसली. आमेन. कित्याक देव ह्या दोगां वरसून एक जनरेशन करून पळयतालो. आमेन. एक जनरेशन करून पळयतालो आनी ती जनरेशन केन्नाच नाश जावची ना अशी जनरेशन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. अशी जनरेशन करून पळयतालो आनी देवान ती केली. प्रेज द लॉर्ड. देवान ती केली. ती देवा थंय खुशाल आसली आनी देव तेंचे थंय खुशाल आसलो. कित्याक ती देवाक घेवन चलताली, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलताली. बायबल एकूच वर्स सांगता, जेनेसीस चॅप्टर 3 एकूच वर्स सांगता, देवाच्या शब्दाच्या ती भायर गेली. आमेन. देवाच्या आज्ञेच्या म्हटल्यार देवाच्या उतराच्या ती भायर गेली. आनी ज्या वेळार ती देवाच्या उतरांच्या भायर गेली त्या वेळार ती सैतानाच्या भितर आयली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आनी ज्या वेळार सैतानाचे भितर आयली तेचे भितरलें देवाचें जिवीत गेलें आनी जें कितें सैतानाचें जिवीत आसलें तें तेचे भितर आयलें. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां बायबल सांगता तेंचे भितर श्राप आयलो. आमेन. तेंचे भितर श्राप आयलो. हालेलुया. तेंचे भितर श्राप आयलो. बरें. ह्यो श्राप पवित्र पुस्तक सांगता फकत मनशा कुळाचेर येवंक ना. प्रेज द लॉर्ड. फकत मनशा कुळाचेर येवंक ना, तर ह्यो श्राप जमनीचेर पासून आयलो. ह्यो श्राप वनस्पतीचेर पासून आयलो. ह्यो श्राप सृश्टीचेर पासून आयलो. प्रेज द लॉर्ड.
ह्या श्राप सृश्टीचेर पासून आयलो. रिजन कितें? देवाच्या उतरांच्या भायर गेली. आमेन. पळयात मोगाच्या बाबयनो, आयज हांव आनी तूं जो श्वास घेता तो श्वास आमचो ना आसा. आमेन. तो श्वास जिव्या देवाचो श्वास आसा. आमेन. आनी ज्या वेळार आमी श्वास घेता त्या वेळार सगळ्यान म्हत्वाची वस्तू आसा, आमी ह्या संवसारान आसा. आमेन. आमी प्रूफ दाखयता आनी ह्या संवसारान आसा. आमेन. आनी मी ह्या संवसारान आसा कित्याक? हें पयलें कारण जावन आसा, तूं ह्या संवसारान आसाय देवा वखाणू, देवाची स्तुती करूं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक बायबल रेवलेशन चॅप्टर 5 क्लियर म्हणटा, हर एक रचना तेका बसताली. आमेन. हर एक रचना तेका बसता म्हणटा. 24 जाणटे तेका बसतात म्हणटात. महिमेची गितां, रचनेची गितां, वेगवेगळ्या भाशेची गितां, दिनवासीची गितां गावन देवाक ती महिमा दितात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. बायबल म्हणटा 115वें स्तोत्र 16वी ओळ, देवान सर्ग रचलो देवदूतां पासत आनी संवसार रचलो आमा मनशां पासत. सर्गार देवाची वाखाणणी करूंक देवदूत आसात आनी संवसारांत आमी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. संवसारान आमी. सो पळयात, हर एक रचना देवाची ही देवाक वाखाणणेच्या पासत आसा. आमेन. वाखाणणेच्या पासून आसा. पूण ज्या वेळार देवाची वाखाणणी बंद जाली ह्या संवसारांसून, त्या वेळार सैतानाचे रास सुरू जाले ह्या संवसारान. आमेन. सैतानाचे रास सुरू जाले. सो खूब म्हत्वाचें आसा तुमच्या जिवितांत दर एक दिसा तुमची वाखाणणी देवा मुखार जाय. आमेन. तुमची वाखाणणी जेजू क्रिस्ता मुखार जाय. तुमची तुमकां सांगोंक जायना हांव बिजी आसा. तुमकां सांगोंक जायना हांव कामान बिजी आसा. बिजी हेका लागून आसा देखून कित्याक तूं जिवो आसा. आमेन. जर तूं जिवो नाय जाल्यार तूं बिजी नाय. आमेन. सो जेका लागून तूं बिजी आय तेका लागून तूं देवाक वाखाण. आमेन. हांव कितें सांगूंक सोदता सजमता, आमकां जो काम करूंक ताकद दिता, आमकां दिसभरान जो विचार करूंक ताकद दिता तो देव जावन आसा. आनी त्या देवा लागसून जर ताकद म्हाका येता तर देवाक आमकां वाखाणूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हर एक दिसा, हर एक वेळार. सो खूब म्हत्वाचें आसा बाबा, देवाची उतरां आमच्या जिवितांत सदांच आसूंक जाय. देवाचो श्वास आमच्या जिवितांत सदांच आसूंक जावो. देवाची संपूर्णताय आमच्या जिवितांत सदांच आसूंक जाय. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सो आमचें कर्तव्य जावन आसा हर एक दिसा देवाक वाखाणुचें. हर एक दिसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या उतरां पासत देवा तुजी उतरां सामर्थ्यशाली. जेका सजमता तो आपलें जिवीत बदलता. जो जिवीत बदलता तो व्हडलें झाड जाता आनी त्या झाडाची फळां दुसरी खाता कित्याक तेची भितर जिवीत आसा. आमेन. आनी तें जिवीत जावन आसा तुमचे भितर. तुमी तें झाड आसा. तुमी तें झाड आसा. तुमचे वरवीं दुसऱ्यांक जिवीत मेळटा. आमेन. गॉड ब्लेस.